Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka sumian Jesus. Ergan tuka sumian Jesus. Hoglap tuka sumian Jesus. Oglap tuka sumian Jesus. Stuti tuka sumian Jesus. Stuti tuka sumian Jesus. Aradan tuka sumian Jesus. Aradan tuka sumian Jesus. Jay tuka sumian Jesus. Jay tuka sumian Jesus. Hallelujah. Hallelujah. दुनियात आमचे सोम्यांक समर्पित मनोभावान Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. सांजुजे वास मुडिपू या पूर्ण शेताक आमी सुमेस्ता हांगासर सांगात आयल्या कशी आसा सकट कुशेन आसात गी संतोषान आसात गी खंतीन आसात गी खंतीन आसात आज सगळे आमची खंत बेजाराई आमची दुखां आमचे कश्ट आमचे पातके जिवीत आमचे उणेपण आमचे अस्कताय सकड सोम्यांक समर्पण दिवच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या वयमो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हो नवो दीस सोम्यान आमकां दिला आनी आमी बरवशान ताच्या पांयां आड आयल्या देखून आमी हरी एकली पवित्र आत्म्यान भरलेली तसली बरवशाची व्यक्ती जायजे म्हूण जेजू आशेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी सक्कड उबी रावया सक्कड आमी उबी रावया आज आमकां पवित्र आत्मो जाय कित्याक पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता पवित्र आत्मो आमकां उजवाड दिता पवित्र आत्मो आमकां सोम्याच्या पांयां तळी ताका नमस्कार करूंक ताका मान करूंक ताका होगळाप दिवंक ताका अर्गां दिवंक आनी आमच्या सगळ्या जिविताचें समर्पण करच्याक बोळ पवित्र आत्मो आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 1 वाक्य 8 सांगता एक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 8 पवित्र आत्मो तुमचेर येता तेन्ना तुमकां नवें बोळ मेळटलें आनी तुमी जेरुसलेमांत जुदेयांत समारियांत आनी सगळ्या संवसारार तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात आमकां नवें बोळ जाय गी नवें बोळ जाय गी आमच्या सक्तेन आमच्या बोळान कांयच करूंक आमकां साथ दिना देखून पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचें बोळ पवित्र आत्म्यान आमकां दिवची सकत आमी जेजू थंय एकवटून रावच्याक आमकां एक आधार दिता पवित्र आत्म्याक आमी सकडांनी आशेल्यार मात्र आज आमी हांगासर आत्मीक बरेपण जोडच्याक आयिल्ल्याक आमी हरी एकली बेसावांनी आशिर्वादांनी बरोवन पाटी आमच्या घरा वचोंक आमकां साथ जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया एक घडीभर आमी आशेवया दोळे धांपया पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजाच्या गुडायेतावन आमी आशेवया आमकां पवित्र आत्मो जाय म्हूण आमी हठान भावार्थान पातयेणेन त्याच जेजू कडेन जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर मुजेर तूं धाड म्हणून आमी त्याच सोम्या कडेन आमकां पवित्र आत्मो बसयल्ल्या पवित्र आत्मो दिवच्या त्याच सोम्या कडेन आमी हरी एकली पातयेणेन ताका आमी उलो मारया पवित्र आत्मो आमचेर हरी एकल्यांचेर देवून येतलो आमकां नवो उजवाड मेळटलो ताचें उतर आयकुच्याक आमचें काळीज मन तो उगडतलो आमकां नवें जिवीत रुपांतरचें ट्रान्सफॉर्म्ड लायफ तो आमकां फावो करतलो देखून आशेवया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये मुजेर देवून ये सकड आमी व्हडा अत्रेगान पातयेणेन बरवशान पवित्र आत्म्या आमचें तें देवून ये म्हणल्यार त्या बरवशांत आमी ह्या घडये उलोवन त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया देवाच्या पवित्र आत्म्या
आमचेर देवून ये आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये नितळ कर नितळ कर निर्मळ कर निर्मळ कर पवित्र कर पवित्र कर कृपेन भर कृपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये तिमोथीचे दुसरे पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 सांगता तुमकां भियोंक करचो तसलो पवित्र आत्मो हांवें दिवंक ना देवान आमकां भियोंक करता तो पवित्र आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो देवान आमकां दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून बियान दारां दांपून बसल्ल्या त्या शिसाच्या जिवितांत जिवंत क्रिस्त त्याच्या पवित्र आत्म्याक धाडटा आसतना बागलां ते उक्ती करतात भायर धांवतात जिवंत क्रिस्ताक बियाविणे ते परगट करतात प्रेज द लॉर्ड दे वर ट्रान्सफॉर्म्ड एक नवी रचना जावन ती फुडें समकतात देखून पवित्र आत्मो आमकां नवी करता पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता पवित्र आत्मो आमचे जिवीत रुपांतर करता प्रेज द लॉर्ड देखून पवित्र आत्म्या तूं मुझेर देवून ये सकड आमी सांगता भक्तीपण परत दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया भक्तीन पातयेणेन मुझेर पवित्र आत्म्या तू देवून ये आनी म्हाका तुज्या सक्तेन बर तुजे उतर परगट करचे ते वर्ते हातेर तूं म्हाका कर जिवंत क्रिस्ताक म्हज्या उतरांक करणे आनी परगट करच्याक तसो आमकां उजवाड दिवचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिवचो पवित्र आत्मो देण्या फळांनी भरचो तो पवित्र आत्मो आमचे थंय तूं धाड म्हण मुझेर देवून ये पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर निर्मळ कर पवित्र कर पवित्र कर कृपेन भर कृपेन भर दोन्ही हात आमचे उभारया देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये हालेलुया 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 सकड वड्या दाळ्यान वड्या सकतेन पवित्र आत्म्याक आशेवन पवित्र आत्म्या तूं आमचे देवोनी आमकां सकत दी आमकां बळ दी आमचे जिवीत तूं नवें कर आमची मोत तूं उजवाडाय आमच्या जिणेंतली हर एक पातकां तूं बोगस सर वायटांत हांव तेसत हांव न्हू सर मेळेपणांत हांव खोटेपणांत दुश्टकायेंत हांव न्हू जेजूच्या उतरांनी आमी भरोवंक आमच्या जिवितांतले हर एक अस्कतकाय काड उडोवंक आमी हर एक जेजू थंय एकवटून जियोवच्याक तसो पवित्र आत्मो आमचेर देवान येवं दी म्हूण आमी हर एकली आशेवी हालेलुया हालेलुया Thank and praise you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank and praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
चड आमी दिंबी आनी सरपडया पवित्र सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे मदें प्रसन्न जावचो पवित्र वेळ. कोणाक दिंबी घालूंक साध्य जाता तुमी दिंबी आनी सरपडून सक्रामेंतांतल्या जेजूक तुमचें सगळें काळीज मोन तुमचें जिवीत समर्पीत करचें. जेजू आमचे मदें आजापा करता. जेजू आमकां बक्षिता. जेजू आमकां गुण करता. जेजू आमचें जिवीत रुपांतर करता. देखून सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे मदें ह्या पवित्र थळार ह्या पूर्ण शेतांत ह्या पवित्र वेदीचेर आमचे मदें प्रसन्न जाता आसतना आमी हर एकल्यांनी त्या सोम्याक आमचें सर्वस्व आमी भेटोवन दिवचें. गुपीत मुझ्या देवा तुका नमस्कार. गुपीत मोझ्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रोपार तुनीस आसायालतारा काळीज मोचें सगळें तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें सलवाता. काळीज मोचें सुखें तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें सर्वता. सांतो मासा परी गायना पडयता तरी तुका मोजो देव म्हण पासरना. तांती म्हाका सदां तुका सोडपाक येव. तुजेर आशा दवरून तुजो मोग करून. तांती म्हाका सदां तुका सोडपाक येव. तुजेर आशा दवरून तुजो मोग करून. मुझे उपरांत तुमी सांगा. मोगडा जेजू हे मुझे घायेल्लें काळीज पातकी काळीज तुका हांव दितां. तुज्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्याव. आमकां बोगसाणें मेळच्याक तूं शिक्षा भोगताय. आमी नित्यवंतपण जोडच्याक तूं पातकी जालोय. आमकां जीव लाभच्याक तूं मेलोय.
आमी ग्रेस्त जावच्याक आमी ग्रेस्त जावच्याक तूं दुबळो जालोय तूं दुबळो जालोय आमी आशिर्वादी जावच्याक आमी आशिर्वादीत जावच्याक तूं शिरापीस जालोय शिरापीस जालोय जेजू म्हजी पातकां जेजू म्हजी पातकां तुज्या पांयां थळा समर्पिता तुज्या पांयां तळा समर्पिता तुज्या पवित्र रक्तान तुज्या पवित्र रक्तान तूं म्हाका धुवन नितळ कर म्हाका धुवन नितळ कर म्हजें जिवीत रुपांतर कर म्हजें जिवीत रुपांतर कर सर वायटांतावन सर वायटांतावन सर मेळेपणांतावन सर मेळेपणांतावन सर खोटेपणांतावन सर खोटेपणांतावन दुष्टकायेतावन दुष्टकायेतावन तुज्या पवित्र रसांत तुज्या पवित्र रसाक अडखळ्योच्या सर संगतीतावन कडेच्या सर संगती म्हाका तूं सुटका दी म्हाका तूं सुटका दी म्हाका नवो व्यक्ती कर म्हाका नवो व्यक्ती कर म्हाका नवी रचना कर म्हाका नवी रचना त्या पवित्र सक्रमेंतांत या पवित्र सक्रमेंत तुझे हजरपण वळखून तुजें हजरपण वळखून तुका मान दित आसतना तुका मान दिता सर्गी थावन सर्गींत जावन वर्ती बेसांवां आशिर्वादां वरती बेसांवां आशिर्वाद सर्गीची वर्ती देणी सर्गींची वरती देणी पवित्र आत्म्याची देणी फळां पवित्र आत्म्याची देणी बरोवन अमतता पर्यंत अमतता पर्यंत म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत म्हज्या घरांत घरांत म्हज्या कुटुंबांत कुटुंबांत म्हज्या मोगाच्या मनशांत मोगाच्या मनशांत हरी एकल्याच्या जिवितांत एकल्याच्या जिवितांत बावार्थां तुका पातयल्ल्या हरी एकल्यांचेर भगवंतान तुका पातयल्या हर एकल्यांचेर तुजी दैवीक सकत तुजी दैवीक तुजें दैवीक बोळ तुजें दैवीक तूं बोळ फावो कर तूं फावो कर. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, thank and praise you, Lord. Worship you, Lord Jesus. Take away all the bondages, Lord Jesus. ज्या दैविक शक्ती तू आमकां हर एकल्याक बरं सर दर्जा बांदपासदांत सुटका दी तुझे वर्थ जिवीत मुझे कर घेवच्याक तुज्या कुरपेन हांवें जियोवच्याक तुज्या पवित्रपणान हांवें वांटेली जावच्याक सर दुश्टकायेंत हांव सुटका दिवन तुजे थंय संपूर्ण पातयणी दवरन तुजे गूण करचे सकत तुज्या कुडी शिरा शिराणी वाडाशी कर जिजस हालेलुया 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 हार बर शर जिजस thank and praise you Lord worship you Lord Jesus hallelujah 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 सकड आमी बसया सकड निट्ट बसया कशें कम्फर्टेबल पॉस्चर तुमकां बघता त्या रितीन आराम से बसा सक्रामेंता मुखार आमकां आपोडसो देव आमकां गूण करचो देव आमकां भलायकी दिवचो देव आमची पातकां बोगसून सो देव आमचे मदें आसता आसतना आमी भियोवची गरज ना खंयचीय पिडा शिडा खंयचेय कश्ट बेजाराय खंत आयचे दिसा आमी हाडना आयले हांव तर तें सोम्यांक आज आमी हर एकली ह्या पवित्र घडये भेटयत आसा सोम्याचे हाजरपण ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी अनुभव करया सोबी खरोच आमचे मदें आसा सकट पाती येतात की सकट पाती येतात की जेजू खरोच एका ल्हानशा उंड्या रुपाकाल ताचें देवपण ताचें मनशापण घेवन आमचे मदें प्रसन्न घेवन तो प्रसन्न जाला म्हण पातयेवचे बाबार्थान पातयेवचे कितलीं जाणां आसा तुमी आमकां भलायकी जाय जाल्यार आमकां आमी पातयेचे आमी गूण जाय जाल्यार आमी पातयेचे सकड आमी बरवशाचे मनशां आज सकला गेला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सांत जेरोम वळख आसा गी सांत जेरोमाचें नांव आयकलां गी कोणें म्हणी सांत जेरोम हिब्रू भाशेंतावन लॅटीन भाशेक पवित्र बायबल ट्रान्सलेट केलो भाशांतर केल्लो तो वर्तो सांत जेरोम तो एक फावटी मागण्यार आसता आसतना जेजू ताका ताचें दर्शन दिता आनी दर्शन दिवन त्या क्रिस्तियनेच्या काळार तें मेळ्ळें ताका दर्शन जेरोम तूं म्हाका म्हज्या जल्मा दिसा
काल गिफ्ट दिताय कितें गिफ्ट दिताय जेजून जेरोमाक विचारलें आनी जेरोम म्हणालो जेजू म्हजें काळीज हांव तुका भेटोवन दितां जेजून म्हळें म्हाका तितलें पावना म्हाका तूं कितें काणीक दिताय जेरोम म्हणालो म्हजी मागणी म्हजी तेसांवां म्हजे इरादे म्हजें कितें म्हणलें आसा तें सकड तुका हांव दितां जेजू म्हणून तो खालतेपणान जेजू मुखार म्हणालो जेजू म्हणालो म्हाका तें पावना जेरोम तूं म्हज्या जल्मा दिसाक कितें काणीक दिताय तिसरे फावटी जेजू ताचे कडेन सवाल विचारता ह्या वेळार जेरोमाक दुखां तडवूंक जायना तो गळगळे रडता जेजू मुखार आमी कितें जाप दिवची जेजू आमी कितें दिवंक आसा तें सकड हांवें दिता म्हूण तुका बसयलां अचाकी वर्तें हांवें कितें तुका दिवयेत जेरोम जेजू कडेन गळगळ्या रडोवन सांगता जेजू ताका बिरमोतीच्या दोळ्यान पळोवन ताका जाप दिता जेरोम तुजी पातकां तूं म्हाका दी हांव सगळें तें म्हज्या कुर्साचेर हांव वावयतां तुजी पातकां तूं म्हाका दी आनी तुजी सकड हांव ही पातकां म्हज्या कुर्साचेर वावयतां आनी तुका हांव बोगसाणें दितां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस ह्या पवित्र सक्रामेंताचेर दिश्ट घालून आमी आसा हर एकले आमी जेजूक पळयत आसा जेजू आमकां पळयत आसा आनी जेजू म्हाका आनी तुका आज ह्यांचो सवाल करता म्हजें नांव काड सैमन तूं म्हाका कितें काणीक जावन दिताय म्हज्या जल्मा दिसाक कितें म्हाका तूं काणीक दिताय हांव आज कितें जाप दिवंक शकता देवाचें उतर सांगता कीर्तन 55 वर्स 22 तुजें वोजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो तुजें वोजें कोणाचेर सोडू सर्वेस्पराचेर सोडू ह्या सोम्याचेर तूं सोडू आनी तो सगळें तुका सांबाळटलो पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 सांगता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता आज कितें बर्डन घेवन आज कितें तकलीफ फडाफड घेवन आज कितें वोजें घेवन आज करंदाय घेवन सोलवणी घेवन निरासपण कितें पातकां वायट मेळेपण खोटेपण विविध पिडा शिडा मरणांतीक पिडा दाखतरांनी गूण जावंक साध्य ना म्हणली तसली कसली पिडा घेवन आज ह्या सक्रामेंता मुखार सोम्या मुखार तूं पातयेणेन भावार्थान आयलाय जाल्यार होच जेजू मनशारपणांत देवपणांत आमचे मदें हजर जाल्लो जेजू तो आमकां आज सांगता सगळो तुमचो हुस्को सगळी तुमची करंदाय तुमचे समस्ये तुमचे प्रॉब्लेम तुमचे क्रायसिस तुमची पिडा शिडा तुमचे टेम्पटेशन तें सामा हर एक मुझेर तुमी सोडा आनी हांव तुमची जतन घेता कितल्या परबायची उतरां कितले वर्ती सोम्याची वर्ती बासवणी जोरान आमकां सोडवण दिवता त्या जेजूक एक घडीभर ताळयो दिव्या व्हडल्यान कित्याक आमच्यो हर एक हुस्को आमची करंदाय आमची पिडा पिडा आमची सोलवणी सकड आमकां थावन बांदपासा थावन सुटका जेवन आमकां भलायकी दिवचो देव आमचे मदें हांगासर आसा कीर्तन 34:5 34:5 सांगता ताचेर तुमी नदर घाला आमी कोणा कोणाचेर नदर घालून सोलवाली हांव मनशाचेर पातयेवन आमी सोलवाली हांव आमच्या मोगाच्या मनशाचेरय आमी पातयेवन जायते फावटी सोलवाली हांव खसताले हांव निराश जाले हांव देखून जेजू आज आमकां सांगता म्हजेर तुमी नदर घाला आनी तुमचे मुखामळ परजळटलें
आज आमचे मुखामळ परजळना, आज आमच्या मुखामळाचेर खंत उठोवन दिसता, आज आमच्या कुडीच्या त्या पिडे वरवीं आमी कांगाल जावन आमचें तोंड भावुल्लें बरी आसा. आमच्या तोंडार आसा जाय जाल्लो तो परजळ आज मायाक जाला, कित्याक आमी जेजूचेर दिश्ट घालच्याक सलवल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून जेजू म्हाका आनी तुका मोगाच्या भावा आनी भयणी आपयत आसा. आज व्हडा पातयेणी आनी ह्या पूर्ण शेताक सांजुजे वास समकल्ल्या ह्या पवित्र थळार, आज आपण केल्ल्या त्या वर्त्या थळार आमी पांय दवरला. आज ह्यात महान संता मुखांतर आमचो सोमी आमचे मोदें आज आपा करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतर सांगता, ताचेर तुमी नदर घाला आनी तुमचे मुखामळ परत्या खंतीन भरतलें गी, तुमचे मुखामळ परजळतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज संतोषान पाटी वसोंक जाय गी, तुमकां खंतीन वसोंक जाय, समाधानान वसोंक जाय गी, बेजारान वसोंक जाय. समाधानान सक्कड आज गूण जावन वसोंक जाय, परत परत त्याच पिडेंत वळवळून खंतीन बुडोवन जिवीत कश्टार आसून आमी वसोंक जाय. कशें आमी वसोंक जाय? आमी सुटका जोडून गेल्ली, भलायकी जोडून गेल्ली तसली व्यक्ती जावन फाटी आमच्या घरा वसोंक जाय. सक्कडांक आशा आसा गी, सक्कडांक आशा आसा. देखून एक घडी भर दोळे धांपया. सक्कड आमी काळजाच्या गुणायेत हांव सौम्याची गूण करची सकत आपणावच्या खातीर अडखळ आसची हर एक उणेपण असगत काय सक्कड पातकां एक घडी भर मोती काडया. जेजू त्याच्या पवित्र रक्तांत आमकां धुवन काडच्याक आमचे मदें आसा. जेजू ताच्या पवित्र स्पर्शान आमकां नवें जिवीत दिवच्याक, आमकां बदलूच्याक, आमच्या जिवितांतले वायट काळ उडोवच्याक तो आमचे मदें आसा. देखून कितें अडखळ्यो आसात, बंदड्यो आसात, कितें पातकां आसात, सक्कळ आमच्या जिवितांतली ती गेल्या शिवाय सोम्याच्या गूण करच्या त्या स्पर्शांतावन आमी नितळ जावंक आमकां साथ दिना. देखून काळजाच्या गुडायतावन पातकां तूं मुची बोगोस सोम्या, तुजी काकूळ तूं म्हाका दाखय, मोगान तूं म्हाका वेंगोंक धणिया, गोपांत तूं तुज्या म्हाका लिपय. कितें खंतार ह्या घडये आमी गायता, तुमी गावची गरज ना. ती उतरां कितें आसा तुमची करून घेयात आनी काळजाच्या गुडायेत हांव खंयच्या सर्व बांदपासांतावन तुका सुटका जाय ते जेजू कडेन मागतेत तूं वच. खंयच्या सर्व पातकांतावन तुका सुटका जोड घेवंक जेजू मुखार पवित्रपणांत हाजर जावंक तुका जाय. त्या खातीर एक एक तुजी अडखळ्यो, बंदड्यो, सर्व वायट जिवितांत तूं बगचे आठेविटे सक्कड ते समा हाचे हांव सक्कड मुक्त जोड घेवच्या खातीर काळजाच्या गुडायेत हांव त्याच जेजू कडेन काकळू तूं ताचे वरती दया आमचे मदें हाजर आसा. आमकां आपवच्या खातीर तो आमकां भलायकी दिवच्याक, आमकां गूड करच्याक म्हणल्या त्या बरोबर शांत तुज्या हरी एक काळजाच्या त्या गुंडायेत हांव दोळ्यांत दुकां देवून आयल्यारी बरेंच हरी एक तुजी पातकां तूं रोडून रोडून सोम्या मुखार तूं पवित्रपणान जियोवच्याक तूं हांगासर आसतना सोमी ताच्या पवित्र स्पर्शान तुका आपवता, तुका गूण करता, तुजें जिवीत रुपांतर करता. देखून खलत्या काळजान समर्पित मनोभावान पातकां म्हजी बोगोस सोम्या, काकू तुजी दाखय,
मोगान म्हाका वेगोंदनिया गोपन तुझ्या लिपोय. काळजाच्या गुडायत हांव ही उतरां तुजेच तकी तूं उसारते तूं बस. पातका मुझी बोगो सोम्या काकू तुझी दाक मोगान म्हाका वेगोंदनिया गोपन तुझ्या लिपो. देवाचें उतर सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या नवाय नो नितीवंता प्रास पाताक रोडून जिणी बदलतल्या एका पातक्या थंयसरगी आज चड संतोष पावता. आज तो पातकी तो एक पातकी हांव जावन सोम्या मुखार हजर जाता आसतना सोम्याची कुरपा सोम्याची दाळाय ताची काकळूत आमच्या कुडींत शिरा शिरांनी खंयसर घाय आसा त्या जाग्यार खंयसर खत आसा त्या जाग्यार खंयसर हांवें गूण जाय आसा त्या जाग्यार सोमी ताची कुरपा वाडाशी करता आनी हांव नितळ जावंक शकता. देखून ह्या सोम्या उलो मारया वेचीक पुता बरी. सोम्या हांव जालां तुज्या तावन हांव पयस गेलां. पाटी येता जेजू तुज्या गोपांत तूं म्हाका आरोवन धर. तुज्या पवित्रपणांत तूं म्हाका एक कर. वेची पुता बरी हांव जालां तुजे तावन सोम्या पयस पावला. पाटी आपय गोपांतली पय दारार तुज्या रावला. दारार तुज्या रावला. तुमचेतल्याक परत ही उतरां पातका मोची बोगो सोम्या काकू तुझी दाखय मोगान म्हाका वेगोंदनिया गोपान तुझ्या लिपोय गोपान तुझ्या दोळे उक्ते करिया. सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर एक पातयेणेची दिश्ट आमी हरी एकली घालया. ती दिश्ट जाकेवान घाली. ती दिश्ट जावं दी रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन आज म्हाका सोम्यान आपोड जैस. आज हांव सोम्याच्या स्पर्शान गूण जायस म्हूण आशेन पातयेनेन हठान म्हणले बरी घाली ती दिश्ट. कुरड्या बार्थीमेवान ताच्या कुरडेपणां ती दैहिक दिश्ट नातली जाल्यार आत्मीक दिश्टेन त्या सोम्याक पळयल्ल्या त्या दिश्टी बरी म्हजी दिश्ट जावं. हरी एकली सोम्याचेर एक बरवशाची पातयेणेची बाबाडताची गूण जाय म्हणल्या त्या आशेन एक दिश्ट घालया.
सो मी कितेंय मुझे कडेन सांगूंक आशेता सो मी आज संतोष पावता कित्याक ताचेर पात येवन आमी ताच्या पांयां तळा आयल्या आज तो म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्यांक कोणा पासत हांव मागता त्या हरी एकल्यांक तो आपडटा म्हणल्या त्या बरवशांत ह्या पवित्र थळाक आमी हांगासर पावल्या सो मी आमकां निराशी करना देवाचें उतर सांगता मुझे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना आज समिया सरशी आमी आयल्या तो म्हाका पयस करिना तो म्हाका लागीं घेता तो म्हाका मोगान आरोन धरता हरी एक म्हजी पातकां तो बक्षिता खालतेपणान ताका म्हजें जिवीत भेटोवन दिता आसतना मुझे आनी मुझें कुटां मुझें घराणें तो बाचाव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बेन्नी हिन्ना विशयांत आयकलां तुमी कोणे म्हणी बेन्नी हिन 7th डे एडवेंटिस्ट असो तो प्रमुख प्रसंगदार बेन्नी हिन नांव आयकलां कितल्या जाणांनी आयकलां बेन्नी हिन म्हणल्या ओके भोव बरें आनी तो अशें सांगता टुडे द मिरेकल्स आर हॅपनिंग इन द कॅथलीक चर्च दॅन द अपॉस्टलीक चर्च बिकॉज दे हॅव यूकरिस्ट आज आपण घडतात आज गुण जातात लोक कित्याक काथोलीक पवित्र सभेंतय यूकरिस्त आसा आमचे थंय घडनातली वर्ती आज आपण काथोलीक पवित्र सभेंत घडत आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो अशें सांगता आमकां यूकरिस्त इट इज अ सिंबॉलिक ते एक सांकेतीक पूण जेजू न्हू दिस इज सिंबॉलिक ऑफ माय बॉडी म्हूण सांगलां दिस इज माय बॉडी म्हणा काले म्हणा जेजून ही म्हजी कूड म्हणा ही म्हज्या कुडी भाशेन म्हूण ताणें सांगला सिंबॉलिक म्हणा या दिस इज माय बॉडी म्हणा दिस इज माय बॉडी दिस इज माय ब्लड म्हणून जेजून सांगलां जाल्यार जेजू खरोच यूकरिस्तांत हजर आसा आनी पवित्र काथोलिकांतय आज ह्या यूकरिस्ताक मान दिल्ले वरवीं ह्या यूकरिस्ताक रेस्पेक्ट दिल्ले वरवीं ह्या यूकरिस्ताक गौरव दिल्ले वरवीं ह्या यूकरिस्ताक नमस्कार केल्ले वरवीं आज काथोलीक पवित्र सभेंतय वर्ती आज करतात जायतीं जाणां गुण जातात जोरान आमच्या सोम्यांक ताळयो पेटोवन आमी अर्घ्य दिवया आज आमकांय तीच गुण करचे सगत तो आमकां दितेत आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत ताका आमी आराधन करता आसतना ताका आमी मान करता आसतना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हेब्रेवांचे पत्र अध्याय 9 वाक्य 12 हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 12 आमकां सांगता श्रेष्ठ याजक क्रिस्त एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत भितर सरलो पाडक्याचे आनी बोकड्याचे रगत घेवन न्हय कोणाचे रगत घेवन आपणाचे स्वंत रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सास्तांक बाळता ती सडवण ताणें आमकां जोड दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज मोगाच्या भावनान भयणी जेजूच्या पवित्र रक्तांत आमी नितळ जाता आमी गुण जाता आमी भलायकी जोडूंक शकता निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजू न्हू उंडो घेवन कोणाक वांटलो कोणा वांटलो कोण आसले ते जेजू सांगता ताच्या शिसांक ताणें वांटलो उंडो जेजून उंडो वांटता आसतना ऑटोमॅटिकली जेजूचें पवित्रपणी तांचे भितर रिगलें हर एका पवित्र यूकरिस्तांत घडचें तें वर्तें आजाप जेजूची कूड आनी रगत आमी स्वीकार करता आसतना जेजूचें पवित्रपण जेजूची सकत जेजूचें बोळ
आमचे भितर आमकां सोडवण दिवच्या खातीर आमचे भितर रिक्त आमी पवित्र जावच्याक आमी बाचा विजोण घेवच्याक जेजूचे मांस आनी रगत आमकां सकत आनी बोळ हाडून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सकड शिसांच्या जिवितांत पवित्रपण रिगलेंगी हां एकल्याक सोड. कोण तो? आमचो फ्रेंड जुदास इस्कारियोत. कित्याक ताणें येदोळस कॉन्ट्रॅक्ट केल्लें कितें म्हणून जेजूक विकृत करचें, जेजूक धन दिवचें तसलें प्लॅन योजन ताणें मांडून हाडिल्लें. घातकी काळजा भितर जेजूचें येणें येवंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रामाणीक काळजान खालतेपणान जेजूक स्वीकार करता आसतना मात्र जेजूची सकत, जेजूचे बोळ, जेजूचे पवित्रपण आमचे ते रिगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जुदासान तो उडो घेत आसतना देवाचें उतर सांगता कोण ताचे भितर रिगलो? सैतान ताचे भितर रिगलो. आमचे भितर जेजू रिगा जाय. आमचे भितर जेजूचे पवित्रपण रिगा जाय. आमचे भितर जेजूचे बोळ आनी सकत निरंतरी वाडा जाय. म्हळ्यार जेजूची कृपा आमच्या जिवितांत वाडा जाय. देखून देवाचें उतर सांगता 1 Corinthians chapter 11 verse 37 जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या खालसींतलें पियेता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. Whoever eats my body and drinks my blood in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून सकड आमी सोम्याक स्वीकार करता आसतना फावो नासतना ताका स्वीकार करचें नाका. ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत ताका आमी खरेपणी आराधन करता आसतना हर एक आमची पातकां ताका समर्पण करता आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोम्याची काकूळ तूं दाया ताचें पवित्रपण वाडोवन येता. फावो नासतना म्हळ्यार कितेंगी चिंतून येवकारिस्तांत वांटेली जावचें. ह्या सक्रामेंता मुखार कितेंगी दुसरें म्हज्या मोतींत गुंत येत आसा काय आनी हांव जांबायो काडगी न्हीद काडगी ह्या सक्रामेंता मुखार ह्या सकाळीच्या वेळा हांव आराधनांत वांटेली जाता जाल्यार सोम्यांत हांव मेळची ती कृपा आमी सकड व्यर्थ करून घेता. हांव न्हीद येता गे कोणाक म्हणी जांबायो काडूंक जाय गी सोम्या मुखार बसून सोम्याची कृपा निरंतरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वळा जाय जाल्यार हांवें सोम्याक सर्वस्व म्हाका समर्पण दिवंक जाय. फावो नासतना म्हळ्यार दुबावी मनांत सोमी वैगी वो सोडवंदार वैगी हे फकत ल्हानसो उंड्या कुडको मात्र म्हाका झळकता आनी मनशापूण देवपण घेवन हांव तूं हजर जावचें जाल्यार कशें. मस्त फावटी आयकलां थंय हांगा जेजून गूण केल्लें विविध रेतीरेच्या त्या जाग्यार पूण शेतांत ताची वर्ती विजमिता महात्कारी आजापां घडतेत आसात म्हण हांव आयकलां. पूण म्हाका कांय हातूंत विशेश आतां दिसना न्हय गी. असल्या दुबावान जर तर ताका हांव आराधन केलें जाल्यार सगळी ताची हांव कृपा जोडून घे जाय आसली सकड व्यर्थ घेवन कितेंच बरें पडनासतनाच पाटी म्हज्या घरा हांव येतलो. बावार्थांत बोळोवन जावच्याक आयिल्लो हांव कितेंच बावार्थांत घटमूट जायनासतना बोळोवन जायनासतना कितेंच बरेंपण जोडनासतना पाटी म्हज्या हांव घरा गेल्लें बरी जाता. फावो नासतना म्हळ्यार कितेंगी पातकां वयर पातकां करून वायटांत सांपडोवन तेच सोम्याक एवकारिस्तांत स्विकार करचें फावो नासतना हांव ताका इन्सल्ट करता. I'm insulting the body and blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एवकारिस्त सेवच्या पयलें एक आपुरबायेचें उतर आमी सांगता. गुत्ता सागे तुमकां बिफोर रिसिवींग द होली एवकारिस्ट
वी से अ ब्युटिफूल प्रेयर खंयचें तें मागणें सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावो ना पूण तुज्या म्हाका भलायकी उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली आं म्हाका भलायकी मेळटली ऐकना म्हाका कितें मेळटली भलायकी मेळटली न्हय पवित्र येवखारिस्तांतलो जेजू is a healing sacrament. Sacrament of the Eucharist is a healing sacrament. देखून सक्रामेंता मुखार सर पडलेली हरी एकली सर बंदड्यांतली वायटांतली खोटेपणांतली मेळेपणांतली तेंदेसावांतली सुडका जोड घेवन सैतानाच्या पासांत जावन मेकळें जावन जेजू मुखार हाजर जावंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देखून सुटका दिवच्या जेजूचेर पातयेन दिश्ट घालया आनी ताका आमी स्तुती करया गीत गावन स्तुती करया. मस्त वेळ बसल्यात न्हय गे आं जाता गे उबें रावंक जाता गे सकाळांक उबें रावंक जाता गे देखून सुटका दिवचो जेजू आमचे मदें आसता आसतना ताका संतोशान ताळयो पेटोवन कोणाक ते बसोंक जाय बसचेत कांय प्रॉब्लेम ना बसले कडेच ताळयो पेटोवन गितां गावन त्यास सोम्यांक आमी आराधन करया. सकड म्युजिका प्रमाणे सकड वडा सकतेन गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर संतोषान सांगता मेळोन हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. ताने केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. सांगता मेळोन पातक्यांचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातका तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. पातका तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया सकड गाऊया वडा ताळ्यान गाऊया स्तुती गाऊया वडा सकते गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. सिराकाचो ग्रंथ सांगता जिवंत आणि भलायकेंत आसलेल्यान मात्र जेजूक स्तुती करूंक साध्य काय. कितली जाणां जिवंत आसात हांगा जिवंत आणि भलायकेंत आसली मात्र जेजूक स्तुती करूंक शकतात काय. कितली जाणां जिवंत आसात
पळया कितले जाणा म्हाका अंदाज जायचे हां सकडांनी आमी आमची सकत मस्त पोवटी उरल्या सर संगतीत वापरूंक आमी हुशार पण सोम्या मुखार हजर जाता आसतना ती सकत खंय धांवता कळना आमकां देखो तुमचे थाळे उबारन सर्वेस्पराक गीत गाया ताची तुमची सगळी सकत तुम्ही वापरा थकनाका डोंट बी टायर्ड तुम्ही शेवटाक पावची ना देखून सगळी आमची सकत सगळे आमचे बोड सोम्यान पवित्र आत्म्याचे बोड आमचे ते आयला सोम्या मुखार आमी हाजीर आसाव देखून वडा ताळ्यान वडा सक्तेन आमी दुसरे चरण सांगता म्हणून घेवया पाक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता बेगी पाक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता बेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुख एवढा ताळ्यान गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन हरसिया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती सकड वडा ताळ्यान वडा सक्तेन सक्रामेंताचो जेजूताची बेसांव आशीर्वाद आमचे हर एकल्याचेर वरतीत आसा वर्ते ताचें नांव पवित्र ताचें नांव जेजूच्या पवित्र रक्तांत आमी धुवन नितळ जावंक ताच्या पवित्र नांवान सुटका सोडच्या खातीर आज आमी हांगासर आयल्या सोमी आमकां आपडटा सोमी आमकां गुण करता सोमी आमकां नवे जिवीत दिता हर एक आमचे पातकां तो बक्षिता सर बांद पासून सुटका आमकां सुटका दी ताचे ते एक वट रावूंक शकतो ताचे वरते पदवेन तो आमकां भरता वरत्या कुरपेन तो आमकां भरता सोमी धांवन आशीर्वाद जोड घेवच्याक सोमी धांवन बक्षाणें जोड घेवच्याक ताचे दयाळ्या ताचे काकूळ तो अनुभव करच्याक आज सोमी म्हणजे तकले धांवन पांया पर्यंत धारी आसली हर एक वायट मेळेपण सर म्हजी पिडा शिडा सर वायट म्हजे धांवन काड म्हणून म्हाका ताचे पवित्र सत्तेन तो भरता हालेलुया 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 काळजाचे दवरया जेजू आमच्या मध्ये आसा तो आमच्या मध्ये प्रसन्न जाला आमच्या मध्ये अद्भुतां करता तो बरें करीत गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक आज तें बरेंपण हांवें जोड घेवच्या खातीर ताणें म्हाका ह्या जाग्याचेर आपण हाडला सोम्याचेर तूं पातयेणी दवर
सोम्यांक तूं पातये ताच्या काकुळतीचेर तूं पातयेणी दवर ताच्या वरत्या आज्या पातये तूं पातयेणी दवर ताच्या वरत्या सत्तेचेर तूं पातयेणी दवर देवाचें उतर सांगता सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज मुजें घराणें आज हांवें बाचाव जाय त्या खातीर सोम्यान ताच्या पांयां तळा आमकां आपोवन हाडला ताचे गुण करची सकत म्हज्या कुडीन शिराशिरांनी वाळा जाय हांवें संतोषान आसा जाय म्हणून देव आशेता देवाचें उतर सांगता खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कितें संतोष भोगता एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत तो सांगता खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कितें संतोष भोगता ताणें ताचें आपलें खोटेपण सांडून नवी जिणी जियेल्यार म्हाका संतोष न्हय कितल्या अपुरबायेचें उतरां आज सोमी आमची बाचावी आशेता आमचे वायट तो कधीच आशेना आमी संतोषान आसा जाय आमी समृद्धेन बरा जाय आमचे जिवीत नव्यान रुपीत जाय आमी हांसून आसा जाय कुशाल बरीत आसा जाय सोमी आशेता देखून ताणें आमकां ह्या जाग्याचेर आपोवन हाडलां आमी संतोषान आसा जाय म्हूण जेजू आशेता देखून आमची हर एकल्याची दुखां तो पुसून काडटा जिणेंतल्या कश्टां वेळार जायती दुखां खंत बेजाराय आमी अनुभव करून 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 कश्टून आसा हांव सोम्यांक समजता म्हजी दुखां सोम्यांक समजता म्हजी बेजाराय खंयच्या पिडेंत हांव ओडवण आसा खंयच्या समस्याक आर्थीक अडचणींत म्हजें कुटाम आज शिरकोन आसा सोम्यांक कळटा नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड देवाक साध्य जालें कितेंच ना म्हज्या दोळ्यांतले दुखां पुसो देव तूं म्हाका सांगता चंचल जाय नाका खंगाल जाय नाका म्हजेर तूं पातयेणी दवर म्हाका तूं आपड म्हजे चडशें तूं धांवून ये पातयेणेन ये भावार्थान ये हांव तुजें जिवीत नव्यान जियोवच्याक तुका बेसावांनी भरता खालतेपणान तूं ये समर्पण कर तुजी दुखां तुजे कश्ट कंत बेजाराय तुजी सोलवणी निरासपण सक्कड सोमी ह्या घडये समर्पण करता आसतना म्हजें सगळें जिवीत बदलिता म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत हाजापा करता सक्कड आमी एक घडीभर बसया एक एक बेजाराय आमच्या काळजांत बघची आमच्या कुटुंबांत आसची एक एक समस्या मस्त वेळ ना आमकां एक मिनटाभर उडास हाड आज कितें घेवन तूं ह्या पूण शेताक तूं आयलाय ह्या पवित्र थळाक तूं आयलाय जेजू कडेन तूं सांग जेजू आपडटा जेजू सांगता कंगाल जाय नाका भिये नाका हांव आसा तुजे सांगाता तुजें जिवीत बदलून सो देव हांव तूं म्हजेर पातयेवन आयलाय जाल्यार तुका हांव सोण घालचो ना तुका हांव सांडून घालचो ना तुका हांव पयस करचो ना तुजें जिवीत हांव संपूर्ण तरान बदलून सो देव जावन तुका हांव बाचावी हाडून येता देखून एक घडीभर मोगच्या भावा आनी भयणी कितें सक्कड तुज्या काळजांत तुका खंत बेजाराय भोगते ताता सोम्यांक तूं सांग कितें विनवणी त्या सावा इरादे घेवन ह्या जाग्याक तूं आयलाय परत सोम्या मुखार तूं हाड येदोळ तुजें मागणें सोम्यान स्विकार करूंक ना कितलेशे फावटी हांव आयलां कितलेशे फावटी मागणी भेटयल्यान नव्यान समर्पीत केल्यान कितेंच आजाप म्हजें थंय घडोवंक ना म्हणली बेजाराय थोडे फावटी तुका दोसूंक पुरो आज ती बेजाराय परत सक्रामेंतांतले जेजूक तूं भेटोवन दी आज तो आयकता आज ताका समजता तुजे कश्ट आज तुका निराशे करचो ना आज तुका बरोवन होमता पर्यंत तुज्या जिवितांत बेसावां आशिर्वादां दिवन तुका संतोषान तुका सुटका दिवन फाटीं तुज्या घरा तो धाडचो तसलो गूण करचो भलायकी दिवचो सुटका सोडवून दिवचो देव तुजे मदें आसा तुजे दुखां तूं समर्पण कर
तुझ्या कुटुंबांतली एक एक समस्या आज आर्थिक अडचणीत तू कष्टून कंगाल जालाय जाल्यार जेजूक तू सांग. आज तुझ्या पुता विशांत दुवे विशांत तू खंत करताय, तुझ्या भुरग्या विशांत ताच्या फुडारा संबंधी तू दुखां गळयताय ते जेजूक तू परत हाड. जेजू हांगासर आसा तुका बेसांव दिवच्याक, तुका आशिर्वाद दिवच्याक, तुझ्या पुताच्या तुझ्या दुवेचे जिवीत बदलूच्या रूपांतर करच्याक सोमी अद्भुतां म्हज्या आनी तुझ्या जिवितांत करता ते खंडीत. कितें सुद्दां दुबाव नासतना पातयेन बावाडतान ताका तूं उलो मार. कसली एक पिडा मरणांतीक पिडेतावन कश्टोन खंतीन दुखान तूं हर एक दीस तुजे करसीत आसाय. कोणा कडेन सांगचे कश्ट खंय खंय धांवचे कितल्या दाक्तरा जशीन वचून चलवलें हांव टॅबलेटा वयर टॅबलेटां खाण घेवन कितेंच बरेंपण जोड घेवन नासतना निराशपणान बुडोवन ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आज हांगासर हजर आसून कंगाल जावन आसाय जाल्यार हांगासर आसा वैज दाक्तेर हांगासर आसा. सकाळांक गूण करचो, दाक्तेरांक रचुल्लो, कितेंच असाध्य म्हणून आतलो असाध्य असले साध्य करचो देव आमच्या मुखार आसा. अद्भुत करचो देव देखून ह्या सोम्याक सगळें समर्पण कर. कितें आज तुझे जिवीत समर्पित करूंक तूं आयलाय जाल्यार कितेंच सोडनासतना सगळें समर्पण कर. जेजू तुका आपडटा. तुज्या तकलेचेर हात धरून गूण करची सकत तुज्या कुडींत खंयसर गाय आसा त्या जाग्यांनी ती कुरपा वाळाशी करता. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या त्या जिवितांत कितें वाळयली ती कुरपा आज गूण करची. ती कुरपा सुमियांत हांव हरी एकली आमी आतां ह्या घडये पवित्र सक्रामेंतांक मान करता आसतना ह्या देवाड्या सक्रामेंतांक न मान आमी सांगता मेळोवन करता आसतना पातयेया सकड तुमी पातयेया बावाडतान पातयेया बरोवशान सोमी म्हाका आपडटा म्हणून म्हाका गूण करता. हो सक्रामेंताचें आराधन संपूर्ण तरान खालत्या काळजान समर्पित मनोभावन करता आसतना सोमी ह्या पवित्र थळार आजापा करता. सकड आमी दिंब्यानी सरपडया ह्या सोम्याची वर्ती गूण करची सकत ताची कृपा आमचेर आमी हर एकली ह्या घडये जोड घेवया. सोम्याचे वर्तें बरेंपण आमी ह्या घडये सकड सांगता मेळोवन अनुभव करया. येत्या बोडा सक्रामेंता सासनामा कोरुया पूर्विल्या त्या रूपा पोतला नव्यो रीती आदार्या सोलमोन वेचा अस्कत विश्व्या पावाटाचे पडविव्या जशे बापा तशे भूता उल्हासानी स्तुती जाऊन पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समजमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सवडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसर तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून दयेन तूं आमकां फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक.
बस मुझे संतोष भरीत काळजा दिवळ देवा तुझ्या मोगापासून सलजाक माया मोगा आयत मुझे मागणे सोम्या देवा उरार काडे स्तुती माकायच्या दी आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. काळजान बापा तुझे समोर आयल्या हरका बलिदान भेटूंक जमल्या आमचेर तुवें ओतुल्ल्या कुर्बे देण्या पासून महिमा तुजी गाता सगळे सृष्टी सोरसणार तूं आमचो मोग करता हर एक जीवी सोमोगान पोस करताय कुर्पे देणी दिवून आमकां दारान लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या कोपान घेताय दिनवाशी काळजान बापा तुजी समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या आमचेर तुवें ओतुल्ल्या कुर्पे देण्या पासून महिमा तुजी गाता दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या आमचेर तुवें ओतुल्ल्या कुर्पे देण्या पासून महिमा तुजी गाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सांजुजे वासाचे ह्या पूर्ण शेताक आमी हरी एकली ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत सोम्यांची वर्ती कृपा ताची बेसांव आशिर्वादां आमी जोडून घेतली जेजून भेटयलो श्रेश्ठ सॅक्रिफीस हो पवित्र एवकारिस्त भेटोवच्याक आमी सांगात आयल्या आसता देवाच्या उतराचेर बरवसो दवरलेलो कोणी निराश जायना बगार बरोवन ओमतो पर्यंत तो आशिर्वादी जाता म्हणल्यार त्या संदेशांत देवाचें उतर आमी आयकोवच्याक हांगासर आयती जाली हांव ह्या पवित्र एवकारिस्तांत आमचें सगळें उणेंपण अस्कतकाय हें देवाचें उतर आयकोंक अडखळ येवच्यो हरी एक संगती आमी सोम्यांक समर्पीत करया आनी नितळ काळजान एवकारिस्त भेटोवच्याक आमी फुडें समकवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्याव सांग संता मनान चिंतून तोंडां अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांनी आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. हरी एक आमची विणवणी आमचे त्या सावा आमच्या कुटुंबांतल्यो हरी एक गरजो कोणे आमचे कडेन मागोवंक सांगला सगळ्यांची मागणी आज मते प्रार्थनांक आमी भेटोवन दिवन मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागणी आनी दुबळीकायेची जिणी जियोन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखान साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयतले आनी एकच तराची उतरां वापरतले. उदेतीन तावन ते पयन करून आसतना सिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली आनी एकामेकाक सांगी लागले, येया आमी मातयेची इटे करया आनी उच्चान ते लासया. अशें पात्रां बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामारतांनी वापरली. आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलें उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडतेल्या आनी सगळे पृथ्वीर शिमटोन विचे नांव. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो. ताणें म्हणलें, आपले आतां ते एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. तांच्या फुडल्या करणारसो हो एक हाराम मात्र. ह्या फुडें तांणी करूंक चिंतलें की तेंच तांकां आसत जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एकल्याक आनी एकल्याची भास समजनाशी करूंक ती घुसपडून सोडया. सर्वेस्परान तांकां थंय तावन सगळ्या संवसारांत शिंपटयलेलो आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें. देखून त्या शहराक बाबेल म्हूण नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान सगळ्या संवसाराची भास घुसपडलेली आनी थंय तावन लोकांक ताणें सगळे पृथ्वीचेर शिंपटयलेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. राष्ट्राच्यो आलोचनो सर्वेस्पर व्यर्थ करता, परजेचो येवजण्यो तो निर्फळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मंडावळ ससनाक वाळटा, ताच्या काळजाची येवजना संततीचे संततेक तगतात. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परसा सर्वेस्पर्स आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचला ती खरीच बागी. सरकार तावन सर्वेस्पर सकला नदर घालन आसा, देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासात संवसारी जियेतल्यांचेर तो नदर घालता, तांची सक्तांची काळजां रचलो आनी सर ताज्यो करण्यो तेजीस करता तो तसो. श्लोक.
सर्वेस्पर आपले दायज करून घेतला तो लोक मागे. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापाथान हांवें आयकल्लें सकल हांवें तुमकां सांगलां. हालेलुया 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 हालेलुया. सरस्वती शुभार्थ परगट कच्चा म्हज्या वंटांनी काळी स्तुनी तळक. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. एक दीस गेनेझारेत सरोवराच्या तळीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतलो. तोळ सरोवराच्या तळीक लागिल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवोवन आपली जाळां धुतले. तांतले एक दोणीचेर सोडून ती सिमांवची दोण तडीत हांव चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर थावन तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातस सिमांवक सांगलें, दोण गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली दवरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाले हांव, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयिल्लींच मासलेची व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जाली. तवळ दुसरे दोणींत आसलेले आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोव करीशे तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगातां मेळोवन दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हे पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विस्मीत जाल्ले. तेच बरी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांवूय विस्मीत जाल्ले. तोवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडीक हाडतस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर है वगळणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, टायटॅनिक शिपा विशांत तुमी सक्कडांनी आयकलां न्हय? टायटॅनिक तारू विशांत. आनी हे टायटॅनिक तारू तयार केल्लो मनीस एडवर्ड जॉन स्मिथ म्हण. ताका एका पत्रकर्तान सवाल केलें, हाऊ सेफ इज द टायटॅनिक शिप? टायटॅनिक तारू कितलें सुरक्षीत म्हणून ताका सवाल केलें. आनी हो मनीस जाप दिवन सांगता, इवन गॉड हिमसेल्फ कॅनॉट सिंक दीस शिप. इवन गॉड हिमसेल्फ कॅनॉट सिंक दीस शिप. देवाक सयत हें तारू बुडोवंक जावचें ना. हें टायटॅनिक तारू एका आयसबर्गाक, एका बर्फाक आदलाता आनी लगभग 1517 जाणां, 1517 जाणां ती त्या दर्यांत बुडोवन मरतात. आपणाचेर तितली पातयेणी आसली, आपणाचेर बरवसो आसलो ताका, पूण देवाचेर पातयेणी, देवाचेर बरवसो ताणें दवरूंक ना. हिटलरा विशांती तुमी आयकलां न्हय?
एडॉल्फ हिटलर खंयचो गांवचो तो हां जर्मनी न्ही जर्मनी ताणें सांगलें चॅलेंज केल्लें आसा केदाळे ताणें सांगचें हांव मुजें म्हाका हांवें झुजचें हांव जैतेवंत जाता आनी तो सांगता एक ग्लास काडून घेता धरणीक मारता आनी तो ग्लास पिठो पिठो जाता कशें हो ग्लास पिठो पिठो जाला तशेंच पवित्र सभा हांव पिठो पिठो करतलो हांव नाश करतलो हो मनीस पवित्र सभा नाश करूंक गेल्लो मनीस बंदूक घेवन आपणाकच आखरेक लागड करच्या त्या परिस्थितीक येता म्हज्या भावान आनी भयणीनो अपुर्बायेचें एक गडीत सुवार्थेंत आमकां पळोवंक मेळ्ळें पेद्रू सगळी रात थकल्लो मासली धरूंक जाळां ताणें देंवयल्लीं आनी कांयच मेळोवंक ना तो सांगता ताची निराशेची उतरां पळया सगळी रात आमी मासली धरूंक आमी प्रयत्न केले आमी थकले हांव कांयच आमकां मेळ्ळें ना कांय कसरो मात्र मेळ्ळो एक ल्हानशी कोरू सयत त्या झाडाक सांपडोवंक ना आखरेक तो सोम्याचेर बरवसो दवरता पातयेनी दवर सांगता पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता कांय ताणें सुरवेर चिंतलें कोण ना ताची व्याप्त मासली धरची न्हय पेद्रू आनी ताच्या सांगाती कांय फिशियोलॉजी म्हण सांगयत एक्सपर्ट इन कॅचिंग द फिशियोलॉजी केल्ली ताणें जेजूची व्याप्त खंयची हां जेजूचें प्रोफेशन खंयचें आसलें ताच्या बापायचें प्रोफेशन खंयचें तेंच कार्पेंटॉलॉजी म्हण सांगयत कोण ना न्हय हें कार्पेंटॉलॉजी केल्ल्यान फिशियोलॉजी केल्ल्याक तुजी दोन गूण उदकाक देंवय म्हण अशें सांगता आसतना मोती भितर तो चिंता कोण ना म्हजे प्रकार हांगा कांय मासली मेळची ना सगळी रात आमी त्याच जाग्यार जाळ देंवयला आतां परत जेजू थंयच जाळ देंवोवच्याक सांगता आसा म्हजे प्रकार म्हज्या सक्ते प्रकार म्हज्या युक्ते प्रकार म्हज्या आलोचना प्रकार प्लॅना प्रकार मासली मेळची ना पूण खंय एक ल्हानशा काळजाच्या गुडायत एक ल्हानसो बरवसो पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता कितें घडलें आजाप आमकां सकाळांक कळीत आसा न्हय ती मासली इतली मेळ्ळी दोन दोणिरी भरल्या उपरांत दोन तितली बुडोवंक लागता पेद्रू एक फावटी मासली पळयता एक फावटी जेजूक पळयता न्हय हे दोळ म्हणसर ही मासली खंय आसली गाय हांवें इतली वावटू काडल्या हांव मासली धरच्यांत एक्सपर्ट पण म्हाका कांयच संपडोवंक ना त्या जाळांत जेजूच्या एका उतराचेर इतली मासली बरोवन अमतो पर्यंत मासली सांपडली अशें म्हण तो मासली थंयच सोडता जेजूची पासली धरच्याक तो धांवता आनी जेजूचेर पातयेवन रावल्ल्या ताका जेजू पयलो पाप सैब जावन नमेरता असो पेद्रू सुंदर दरवट्या लागीं मागणेक देवाळान मागणेक तो आनी जुवांव भायर येता आसतना देवाळाच्या भायर येता आसतना एक थोंटो मनीस ताका मेळटा आनी तो थोंटो मनीस आपणाक कांय बीक मेळटा गी म्हणून ताची ती वाटली तांच्या मुखार वड्डायता आनी पेद्रू सांगता भांगार रुपे म्हजे लागीं ना पूण जे कितें म्हजे कडेन आसा तें हांव तुका दितां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं चल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चल थोंटो सगळो गूण जाता आनी उडकाणां मारन तो धांवता जेजूच्या सक्तेचेर जेजूच्या त्या वर्त्या बळाचेर पातयेल्लो कोणी निराश जायना जेजूच्या उतरांचेर पातयेली आमी कोणी निराश जायना बरोवन अमता पर्यंत आमी आशिर्वादीत जाता असो पेद्रू उपरांत सांगता सोम्या कोणा लागीं वचो आमी त्या पेद्रूची उतरां आमकां सकाळां उडास आसतली न्हय सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे लागीं
आसात उतरां सासनीक जिविताची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वय मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचें उतर पेद्रूच्या जिवितांत नवो बरवोस हाडटा, ताचें जिवीत परिवर्तीत करता. येदे व्हडलें आजाप पळयल्लो पेद्रू सांगता जेजूक, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. आपणाचें सगळें पातकी जिवीत ताच्या दोळ्या मुखार येता. जेजू कडेन तो बोगसाणें मागता, ताचें जिवीत रुपांतर जाता, तो नवो व्यक्ती जाता. हे देवाचें उतर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत परिवर्तन हाडटा. लुकास वांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 8 सांगता, देव दितना खंय भरत्या मापान दामून हालोवन बरोवन तशें मेजून आमच्या लेसान तो घालतलो. तितलें वर्त्या मापान देव आमकां दिता. ऊपर वाला जब भी देता है तो चप्पर पाड़ के देता है. When God gives, He gives in abundance. देव आमकां दिता आसतना आमकां तितल्या वर्त्या मापान दिता. सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव चिंता, हांव बरवसतां, हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक देवान दिलां. पयशे दिवंक ना जावंक पुरो, देवान भांगार शिंगार दिवंक ना जावंक पुरो, पूण देवान ताची कृपा तुमच्या जिवितांत वाळाशें केला. ताचेर पातयेल्ल्या हर एकल्याच्या जिवितांत ताणें भलायकी दिल्या, तुमकां गूण केला, तुमकां आपडलां. तुमी नवी रचना ताची मोगाची मनशां देखून ताणें तुमच्या तकलेचेर हात दवरून तुमचे हर एकल्याचें वजें ताणें काड उडयलां. तुमकां एक नवे व्यक्ती जावन आशिर्वादी जावन तुमच्या घरा तो धाडटेत आसा. बाबेल बुरूज पयल्या वाचपांत लोक सकड आपणाच्या सक्तेचेर पातयेन व्हडलेक आमी ग्रावळेर बांदया, देवाक सयत असाध्य जाल्ले तसलें एक बुरूज आमी बांदया आनी वचून देवाक आमी मेळया. वयर 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 कट्टण बांदून येता आसतना देवाक आमी थंयसर भेटया. तांचे सगळें प्लॅन, मनशाचे प्लॅन देव धरणी सोमा करता. तांची सगळी भास कितें आसा देव घुसपडायता आनी ते सकड सगळ्या संवसाराक शिंपडोवन वेता. आमच्या सक्तेचेर आमी पातयेल्ल्या वेळार, आमच्या प्लॅन, आमच्या आलोचना प्रकार जाय जे म्हण आमी चिंतल्यार ते सगळें धरणी समा जाता. देखून आमी देवाच्या उतराचेर बरवसो दवरनो, देवाच्या योजनाचेर पातयेणी दवरनो. आमी सगळें आमचें काम, आमचें योजन, आमचो वावर, आमची राटवळ, आमचें काम आमी समर्पीत करता आसतना हर एक आमच्या वावराक देव इनाम दिता. आमचें योजन तोच पोंताक पावयता. देवाच्या योजनेचेर बरवसो दवरली, देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरली, कोणी निराश जायना. बगार बरोवन ओमता पर्यंत देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता. आमेन. उडो वायन पापा दिता आमकांच घे म्हूण परता. तुमको आमचो समर्पिता दीस पडतो आज भेटयता. उडो जावन उड जेजूची वायना काल्स रक्ताची. ताचे थंय बदलची आमची करच्याक सेवा सरलोकाची. म्हज्या मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, हें आमचें मोगेचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या सर्वेश्वर मानून. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोखा आपले परिचय खातीर सांजुजे वासान खतखतीत मोगान भेटयले मागण्यांनी खालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. तेच शेगूण आमच्या काळजांत वाडे आनी तळणी काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया ओय क्षमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजो देवासा पासून आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आधार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता गडबाळासो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन खस्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाच्या बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत हें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बवर्त सो गुट परगटुया जेसू तुझे मरण आमी सांबाळता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी बापा
जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जन्मणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पदजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार बरी देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पोती भगवान दरदोत भगवान जुजे वाच आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक सोम्याच्या उतराचेर बरवसो दवरलेली आमी हरी एकली आशिर्वादीत जाता आसतना त्या सोम्याच्या पवित्र नांवाक आमी उलो मारन आनी शिकयल्ले मागणें सांगत आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळयेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां तूं निवार देखाडो जिवितांत सबस खाय आमकां दी सर्गीचे बाग सडवन जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंड थांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो माये मगसो एकवट सुगुर्त जावन संतोषान एकामेका शांती दिवया देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोमी जेजू क्रिस्ता जीव बापाचे क्षमपुरी सगळ्यांना संसारात तुझी जिवी दिली तुझे भाऊ कधी उडून सगळ्या आमच्या कटोपर्यंत सर्व वाईट म्हाका निवार सदां तुझ्या जेवण म्हाका जाय तूं सशील वेगळो सोडून केली पळया आमकां येवखारिस्तांत आमकां ताची गटाय ताची सकत ताचे बोळ दिवन आमकां गूण करचो सर बांदपासांतलो वायटांतलो पासांतलो आमकां सुटका दिवचो पवित्र देव देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली सर्व आमी सुभागी फानंको 162 162
काळीज मुझे सोमिया बाप्पा तुझी महिमा बोडात रे गा रक्ता तुझा काळीज मुझे सोमिया गायता तुझी महिमा उठते धरून गारदर बोळे भिडा येण्या तुझ्या ताया तर ये सोमिया ऐक मुजो ताळो ती सदा काल तू म्हाका दैवीक आदार तुजो तर ये सोमिया ऐक मुजो ताळो ती सदा काल तू म्हाका दैवीक आदार तुजो तुझे सोमिया जीवित नोवेदिता रगत तुझे सोमिया तांचा बागयता मास तुझे सोमिया जीवित नोवेदिता बैतान मुझी बाग जीवित नवेला भरे तर ये सोमिया ऐक मुजो ताळो ती सदा काल तू म्हाका दैवीक आदार तुजो प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पोरण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कोडी रक्तच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कोरपा दी हे आमी मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आशीर्वाद जोडच्या तुमच्या तकल्यो बागेयात. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान आनी बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखून बसात मकळ भाव भयणो ह्या पुंतळार सांजुजे वास बापा मुखांत बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशेत सरेक्तर
महाराजीक आशिसेरे बेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर्व तुमचे इरादे सफळ जावन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. गोंयांत हांव न्हू एक पंगड हांगासर आयला. गोंयांत हांव आयले दयेक करून एक घडी भर उबी रावात. गोंयकारां दयेक करून उबी रावात. ह्या पूर्ण शेताक तुमकां ह्या पूर्ण शेत सुरेखतर महाराजी आशिसेरे बेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां मोगाचो येवकार मागता हांव. आनी हांगासर येवन तुमी भेटयल्ले ते इरादे मागणें सर्व सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां हांगासर आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता हांव. दयेक करून बसात. येस. आयच्या दिसाचें भक्ती पवन चलोवन येल्ले मनादीक बाप सैमन डिसोजा फेरवाई पिरगजीचे विगार मोगाळे आसाक बापानो तुमी आराधना मुखांत जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस नवेन आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्तीपराक तुमी आदार दिला. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तशेंच पूर्ण शेताच्या रक्तर मनादी आशिसे बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैच आमी मागता बरें आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. कुमसारा संगतपण आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोवंताची आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादीक दिपक तुमकां देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेलपण घेतलेल्या मानेस सैमन पायस आनी ताका संगत दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतलेल्या बाळक जेजू सुनंगळा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेरय आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतांतोन आर्कान वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितीनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगज जाडून पुसून नितळ करच्या मिसा स रिती तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमोग करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा पश्चाक आनी जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणा कुमोग करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां मागता. तुमकां देव बरें करूं. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेचे तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटल जागतीर आसा ताचो फायदो तुमी जोडचो. हरी एका शुक्रा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधान मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांत जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिव्येत. तुमच्या कुशे मनाचें दान आमी मोगान स्विकार करता. मार्च म्हयन्याची जेजूची सुवाता सांजुजे वास स्टॉलांत मेळटा ती तुमी घेवची. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 20 आनी 2 तारखेर म्हणजे फाल्यां सांजेर 6:30 वरां तावन आयतारा सकाळीं 6:30 वरां म्हणसर आमच्या DSCच्या सर्व युवा जनांक सोम्या संगी एक रात एमाउस म्हणल्या नांवा काल एक आत्मीक कार्य हांगासर मांडून हाडला. देखून युवा जना संगी आमी मेळोवंक अवकाश आसा. जर तर असले एक रात करसूंक खुशी व्हरतल्यांनी 6:30 वरार आमच्या मुडीपो पेंटेंत जमो जावचें. थंय तावन मोरये मायची ससाई मागोवन तेर्साच्या कॅन्डल लायट तेर्सा मारिफाच आमी ह्या पूर्ण तळाक पुरुशवार येतल्या. उपरांत कार्य मुखारून वेतलें. आत्मीक कार्य मुखारून वेतलें. देखून आसक्त आसल्यांक एक अवकाश आसा. आसक्त आसल्यांनी येवयेत. सांजुजे वास पूर्ण तळाचो रुपयोत्सव म्हणजे सांजुजे वास पूर्ण तळ्याक 25 वर्सां समच्या ह्या वक्ता मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर हो संभ्रम आसतलो. देखून कार्दिनाल फिलीप नेरी फेरावो हांगासर प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान त्या दिसा भेटयतले. गोंयकारांक परत येवचो एक अवकाश आसा. तुमकां मोगान आमी स्वागत करता. मे म्हयन्याची 17 तारीख 17 मे at 10 o'clock 10 वरांचेर हांगासर कार्दिनाल फिलीप नेरी फेराव येता आनी जुबलेवाचें 25 वर्सां ह्या पुंतराच्या जुबलेवाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान ते भेटयतले. देखून हो दीस अमनाथ करून दवरात. जुबलेवाच्या कार्याक ह्या पोन शेत सोरेक्तर
मनादी आशिसी बाबांच्या नांवान तुमकां मोगाचो स्वागत येदोळ आतां आमी मागोन आसा देखून तुमी ह्या दिसाक हजर जावचें त्या बाबतीन एक पोंतळाक संबंध जाल्लो सोवेनेर भायर काडूंक आमी येदोळूच आलोचन घाल्या आनी तुमकां ह्या सोवेनेराक पोशाक जावन जाहिरातां दिवंक एक वर्तो अवकाश जावन आसा सांजुजे वास बापाक अर्घां दिवन बरेंपण जोडल्या खातीर जाहिरातां दिवंक तुमकां हो अवकाश तुमी गळसूनचो आनी ह्या विशयांत मुखल्या शुक्रारा दिसा आमी तिडशी जावन कितले तास ताचें म्हणलें तुमकां आमी कळीत करतल्या आनी तेच बरी तुमच्या जिवितांत सांजुजे वास बापा मुख मारिफात जाल्लें बरेंपण तुमी बरोवन तुमचो फोटो दिवन आमकां साक्ष जावंक साध्य आसा त्या बुकांत आमी पायस करतल्या देखून तुमचें बरें मन तुमचें उदार मन ह्या जुबलेवाच्या वेळारी आमी तुमचें तावन आशेतांव फाटल्या वर्सांनी तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या जुबलेवाच्या वेळारी तुमी आमकां तो सहकार दितल्यात म्हणली आमची पातयेनी आनी बरवसो तुमकां देव बरें करूं हाच्या जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांक मानाची वात हाचो प्रधान ह्या जाग दिता तुमची नांवां उलो करता आसतना तुमी येवचें देखून एक आमकां समस्या म्हळ्यार पयलो उठाना दुसरो उठल्या उपरांत पयल्यान उठचें देखून उठोवंक गेल्लेशें बंग उठोवंक गेल्लेशें आमकां खावचें न्ही भक्ता देखून तुमचें नांव आपयता आसतना दिशी निशेन पळोवन जेन्ना खावूंक सुतो म्हणून उठोवन सीदा येया तुमी पयशे दिल्ले तुमकां कळीत आसात आनी प्रधान ह्या जाका तावन ही वात तुमी स्विकार करात जेवणाच्या बाबतीन दिल्लें दान लायन सिटी सोजार आनी पुरा 500 रुपये फ्रेसिल्ला डिकोना सिद्धा कट्टे 1000 रुपये मॅक्सिम डिसोजा अम्मेंबाळ 500 रुपये नांव नाका म्हणून एकल्यान रांदोई दान दिल्या ह्या पूण तळेच्या बरेपणा खातीर दान दिल्लें ह्या परी आसा कॅन्डोलिन मेंडीस गोवा 500 रुपये वॉल्टर अंद्रादे केमान 1000 रुपये जेराल्ड सुवारीस मुंबई 1000 रुपये डिवाइन कॉल सेंटर मुल्की 2000 रुपये अलेक्सो ब्रेझिलिया फर्नांडीस 10,000 रुपये वेलविशर गोंयांत तावन 1000 रुपये थॉमस क्रासा गोवा 500 रुपये सुरेश आनी लुविजा गोवा 1000 रुपये जेसन डिसोजा उपिनंगाडी 500 रुपये क्लारा डायस गोवा 1000 रुपये रोजलिना रोड्रिगस गोवा 2000 रुपये दान दिल्ल्या सर्व दानीक देव बरें करूं म्हणटा जुजे वास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता मनाची वात वांटल्या मनादी सैमन तुमकां देव बरें करूं दय करून उबी रावात सांजुजे वास बापा ओगळा पाणी मागुका कृपा मागोन दे बाबा विघ्न सांडे नाका विघ्न सांडे नाका देखून बसया मुगेचेनो सांजो जवाज बापाचेर आमी ताचे कडेन मागल्लें तो आमकां दिता म्हणलो एक विश्वास धरन ताच्या पांयांतळी आयिल्ली जायतीं हांगासर ते सवां घालतात आनी ते सवां जुजेवाज बापाक ती भेटोवची देखून हांगासर आमी सर्वां मागता आसतना ही ताच्या पांयांतळी दवरन ह्या सर्वां खातीर आमी सर्वां सांगात मेळून विनंती करतना खंडी जावन देवातोन तो बरेंपण मागोवन दिता म्हणलो आमचो विश्वास हांगासर मागोवन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पटयल्यात बरो जागो मेळच्या खातीर फाटल्या सभार तेंपातान मागिल्लें जागो फावो केल्ल्या अर्गां सरपिडे शिडेंतले कश्ट अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या अर्गां एकल्याक दुबईंत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर त्या कुटुंबांचें अर्गां दिल्यान अवघड घडिल्लें पूण अवघडांत हांव देवान राखून व्हेल्ल्या अर्गां बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां
एकल्यान चिंतिल्लें सकट काम पंथाक पावल्ल्या खातीर उपकारी काळजान अर्गां दिता. जुजे वाजाचो आदार मागून बोरवेल खोंडिल्लें बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर त्या घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी अर्गां दिल्यान. ते सावा हात दूख, शिरांची दूख, दान दूख आनी BP जावन गूण जावच्याक, बऱ्या जिणये संगातिणीचो सारकी विंचवण करूंक जाय आशिल्ली जणवाय लाभच्याक, घुसपट गोंदळ पयस जावच्याक, मम्मीक पप्पाक मांयक आनी आबाक बरी भलायकी मेळच्याक, कामाचो सांबाळ इन्क्रिमेंट जावच्याक, एका जोड्यान माया मोगान एकामेका समजून जियोवच्याक मागला. एकल्यान वडिलांनी सांगलें आयकोवचें पसून दोगा जाणां विशेश गरजां खातीर मागतात. जाग्या खातीर कुटुंबांच्यानी दिवच्या दोशीतां राखूंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक, एकल्याक शिकूंक बरी मोत आनी आसक्ती येवंक आनी आवय बापायक मान दिवच्याक, एकल्याक घडये घडये येवच्या तापातावन राखोंक तशें गूण जावंक, दोगांक तांच्या मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावोंक, एका भावाची डायवर्साची केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावच्याक, एकल्याचे डायबिटीसा वरवीं जाल्लो गाय गूण जावच्याक आनी सर्जरी बऱ्यान जावन ताका चलोवंक जावच्याक, एकल्याक किडनी स्टोनाच्या समस्येंतल्यान परिहार लाभच्याक, घरा म्हणसर सारको मारोग मेळच्याक, बरें काम मंगळुरांत या बेंगळुरांत मेळच्याक, काजाराचें सरकारी बऱ्यान जावच्याक, CBSE बोर्ड एग्जामांत बऱ्या तरान शिकून बरे अंक काडून पास जावंक, बाकी आसलें घराचे पयशे बेगीनच मेळोवन अर्द्या रावल्लें घरचें काम बेगीनच पंथा पावोवंक, 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, दोगांक पाट हात पांय पेंकाट दोग दोंपराचे दोग गोमटे दोग गांठे दोग गूण जावंक, थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, त्या गांक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर जाग्याचे पयशे बेगीच हाताक मेळोवंक, आमाल पियेणें सोडूंक आनी घरांत शांती समाधान रास जावंक चौगांनी मागला. बोराचें उदक नितळूंक आनी पियोंक जावच्याक, घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक बरी भलायकी उस्मड हात पांय गूण दूख गूण जावंक, परगांवांक वचोंक बरी विजा आनी काम मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक आनी तें करूंक जाय आशिल्ली जणवाय धैर्य आनी उर्बा मेळच्याक, एका भुरग्याक ते आशिल्ल्यो सर पाड सवय काण उडोवच्याक, नवें घर बांदूंक लोन मेळोवंक आनी काम बेगीनच हाती धरूंक, 10व्या क्लासींत शिकच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें करून बरोवन बरें अंक काडून पास जावंक, एकल्याच्या हाताक जाल्ली एलर्जी गूण जावंक, एकल्याचे दंपार दूख गूण जावच्याक, नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, पेट्याच्या आंगार आसच्यो किडयो नपैंच जावंक, राती बरी न्हीद पेडोवंक, CA परिक्षेक तयार करतल्याक जैत मेळोवंक, चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक, 8 जाणांक भुरग्यांचे 8 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक, हातीन धरिल्लें घराचें काम बेगीनच पंथा पावोवंक, कुवेटांत बेगीनच बरें काम मेळोवंक, एका भुरग्याचो राग उणो जावन बरें करून शिकोवंक आनी वडिलांक विधेय जावंक, BSc नर्सींग करूंक गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या एकल्या मुखले शिका बरें करून करपा, एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक, ऑस्ट्रेलियांत बरें काम मेळोवन विजा बेगीनच मेळच्याक, सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक, 2 कुटुंबां एक जावच्याक, फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकले उडास दवरची सकत आनी तशें बरें अंक मेळच्याक, भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें करून शिकोवंक आनी राग हट उणो जावंक, एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन बरें अंक काडून पास जावंक, एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक जावचे खातीर, एका स्त्रियेची खोंकली आनी पेंकाट दो गूण जावंक, एका प्रायवन स्त्रियेचे पांय दो गूण जावंक, कुटुंबांच्या सर सन्या बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक, सेकंड PUCंत शिकलें सकट मतींत उरच्याक आनी बरें करून बरोवन बरें अंक काडून पास जावच्याक, शिकाप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें अंक काडून पास जावंक, बायकार्तान पडोवन जाल्लो घाय गूण जावच्याक, एकल्याक हर्निया सोरेसीस आनी आर्थरायटीस पिडेतावन गूण जावच्याक, चौगांक तांच्या मतीक समाधान मेळच्याक, 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक मोन येवंक, तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड पडचे रावंक, एका मालगाड्याचें पाटीचें ऑपरेशन जाल्लें ताका बरी भलायकी मेळोवंक, थायरॉयड प्रॉब्लम तावन दोगांक बरी भलायकी मेळोवंक, काना भितरली दूख गूण जावंक तशें कातीची एलर्जी गूण जावंक,
तेकांचे शुगर नॉर्मल जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक ह्या त्या सवां खातीर आमच्या कडेन मागोवंक विचारिल्ले आमी मागता म्हण बसयल्या आनी सांगात आज ह्या पोंडथळार येवन सुजेवाजाची मजत सोदून ह्या भक्तीपणान वांटो घेवच्या घरांनी रावून माध्यमांनी ह्या टीव्हीचेर हें पवित्रपण पळोवच्या हर एकल्याक हांगासर विविध रितींनी बरें मान दाखोवच्या कुमक करच्या आदारसूंच्या सुदारसूंच्या हर एकल्याक हें पवित्रपण हांगासर आराधन ह्या भक्तीपण चलोवन व्हरोंक घेवच्या पाद्र्याबांक कुमसाराक आदार दिवच्या पाद्र्याबांक तशेंच विविध रितींनी विविध जाग्यातावन बरेपणाशें येवच्या हर एका भक्तिकाक बरेपण मेळोवन दी आनी प्रत्येक जाण ह्या दिसांनी आमची भुरगीं 10वी PUCची परिक्षाक बरोवन आसात आनी हेरां तयार करन आसात आनी आमच्या पापसाहेबाची भलायकी बरी ना म्हणून आमकां खबर आसा ताका बरी भलायकी मेळोवन दी जे त्या पिडे वरवीं जो कश्ट जाता त्या पिडेंतून ताका सुटका मेळोवन दी आनी हर एका भक्तिकाच्या जिवितान बरेपण मेळोवन दी म्हणून आमी सर्वां दिमी घालया हात वयर घालया एक आमच्या आपा एक नमान मरे एक आनंद बाप्पा ह्या सर इराद्यां खातीर आनी प्रत्येक जाण ह्या सर भक्तिका आनी आमच्या पापसाहेबाक बरी भलायकी मेळच्याक आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगेवंते मुरये देवाचे मय आमा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशा दी तसोच आनी सदां सर्वता आमेन सांजू जेवासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संसाराच्या तारका काकुळतामची कर देवा पवित्रत्म्या काकुळतामची कर शांतिसीमा त्रिंदा देकास देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपण वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर दुबळी कायची जिने जीवन सुकृत जावन रित्या पायान सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर श्रीलंकान दग्धवन संपडल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर मरिये माये सुसेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर कोंतांचे भक्तीपण आदान मरिये माये समोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर कश्टान संपडल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवन जिणेंत आयले सर्व कश्टनवरा दैरान सुसून सुसुल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्या काल इंडांत हाडून वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडून पेसाडिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमापसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप कटचले बोगस आमकां सुमिया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप कटचले दयनायक आमकां सुमिया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप कटचले काकुळतामची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचें बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारां लोकां वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायल्या सशींतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार परगट करून आमचीं काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बचाव विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय
आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणी आमी वाशी कैलाय आसा जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवं आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर जावन नासलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवा सादार मेळासो केलोय आ सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर आमच्यो गरजो मावूनपणे सांजुजे वास बापाच्या पांया तळा समर्पण दिवया सर्गी बापा तावनो आशिर्वादान जोडून दी म्हण मागया संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस असो आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासांतून आमकां राखून व्हर बावडता आल्टवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरेबायेच्या कोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सत्सां जिवचे भाग आमकां मेळ अशें कर आमेन सुम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजो वासान आपले जिणी आनी मरणान जायती आजापा करून ती मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी अत्प्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनवारांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारलो आनी उसारेनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया आज सांजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो सांजे वासाच्या विनवणे सगळ्या पिड्यांतले सर वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आपल्या उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळ्ळो सांजे वास सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळे पवित्र सभा संतोष बरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सस्तां संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सडवंदर देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोवे आसो उपकार बावडता या पुणशेचो रेक्टर म्हणा दी बाप आसिसी रेबेल्लो तशेंच फादर संतोष मेनेजस हांगासर जमलेली आजक आनी आज म्हाका एक वरतो अवकाश हांगासर ह्या पुणशेतांत आराधन तशेंच मिसाचें पवित्र बलिदान नव्यान हांगासर भेटोवच्याक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर तुमकांय हांव आभारी जावन आसा भक्तीपणान तुमी वांटेली जाल्यार खुशी जाली गोंयांत हांगा 2 लायनीर मुखार आसली तुमी ह्या भक्तीपणांत वांटेली जाल्यार देव तुमचे दराळ आशिर्वाद घालून दी सांजुजे वास निरंतरी तुमच्या कुटुंबांत गोंयांत ताणें वावर केला ह्या जाग्यार ह्या पवित्र थळार ताणें जायते मिसांव काम केलां देखून हो पवित्र जाग्यार तुमी भेट केल्या आनी ह्या पवित्र जाग्यार भेट केल्या तुमकां हर एकल्यांक सांजुजे वास ताच्या विशेष बेसांवांनी भरून जमलेल्या सर भक्तिकांकी तुमची हर एक मागणी देव स्विकार करून दी मागणें सांगात मुजे पासोती मागा म्हज्या मिसांव कामा पासोती मागा हांव फेरुबाई फातिमा माई समर्पिल्ल्या फिरगजेन वावर करन आसा आमचे हॉलाचें कामी जावनूच आसा सगळें काम बऱ्यान जावच्याक सर बंदड्यो अडकड्यो सकड निवारच्या पासोती तुमी तुमच्या मागण्यांत उडास दवरा विशेश जावन हांगासर जुबले जावच्यार आसा सिल्वर जुबिली ह्या पुणशेत असो देखून व्हरतो एक अवकाश देवाक महिमा दिवच्या खातीर सगळो वावर ह्या पुरबायस जावं दी म्हणी आमी हर एकली मागया परत हो एक अवकाश हांगासर ह्या पुणशेतांत देवाक हरसूच्याक सांगाता मेळोवन तुमकां तुमचे सांगाता मेळोवन व्हरतें एक
बेसांवांनी भरलेलें एक आराधन आनी मिसाचें पवित्र बलिदान पेटोवच्याक एक अवकाश फावो केल्ल्या खातीर तुमचो समेस्ताचो हांव उपकार भोगता. देवाची बेसांवां तुमचेर समेस्तांचेर हांव मागता. देव बरें करूं. सांज सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांडे नाका सांज सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्न सांडे नाका संदेशाचो प्रसार केलोय विज्ञान वरान कश्टांनी युगान दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आतां तुवें दिलो सांज सेवास बापा होगळो पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्न सांडे नाका सर्गीच्या वाटेन चलोन शिकय पातक सांडल आदार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलोनच्याक मागून दी कृपा सांज सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्न सांडे नाका सुसेवास बापा मागता बेसांव सुफळ करून मोगा मिसांव देवाची खुशेन आमी काल समजा दैवी कृपा मागून दी म्हूण लायलें म्हाका सांज सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्न सांडे नाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दिव आमकां सांज सेवास बापा अम्मा पासून विनंती कर भगीवन कुसाचे कुरवेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.